येवकार, हांव संदीप पिळगांवकर. सुरवेक हेडलायन्स. टीसीपीच्या बेजबाबदारपणाचो निषेध. आरजीपी आमदार विरेश बोरकाराची टीसीपीचे कचेरेत थपकल. जो मेरेन म्हायती दिना तो मेरेन हालचो ना. उज्जो बोरकाराची गांधी स्टायलीत शिटकावणी. किटलाक कोळमावाड्यार राती कडेन सुक्या तणाक उजो पालोवपी दळाच्या झुजा पावण्यार यत्न. घरां आनी ट्रान्सफॉर्मर वाचोवपाक जवानांक येस. फुडल्या कांय दिसांनी वाडटली गरमी, पूण थोड्या काळा खातीर आसतली उश्णताय. मंगळारा उपरांत आसले तशें देंवतले तापमान. आनी आतां कोंकणी खबरो विस्तारान. उज्जो बोरकारान गांधीगिरीचे दर्शन घडयलें. टीसीपीच्या बेजबाबदारपणाचो निषेध म्हणून आरजीपीचो आमदार विरेश बोरकारान टीसीपीचे कचेरेत थपकल मारली. जो मेरेन मागिल्ली म्हायती दिनात तो मेरेन ऑफिसांतल्यान हालचो ना अशें म्हणत तेणी गांधीचो मार्ग पत्करलो. पळयात आरजीपीची नवी भुमिका. सांतंत्रेचो आरजीपीचो आमदार विरेश बोरकार आयज टीसीपी कचेरेत गेल्लो. 2022 सावन तो विविध गजालींची म्हायती मागत आयला. देखीक कुडका हिल कटिंग, मंडूर पंचायतींतलो प्रकल्प, बांबोळीचे प्लॅनिंग, मेगा प्रोजेक्टांक दिल्ली लायसनां, एनओसी हे प्रोजेक्ट कशे तरेन ग्रांट केले ताची म्हायती मागपी साबार अर्ज ताणें दिल्यात. पूण टीसीपी खातें हालना दोलना. देखून आम आदमी वरी आमदाराकय आयज थपकल आंदोलन करचें पडलें. आयकात विरेशाक. पयला आसतलें टीसीपी डिपार्टमेंट केन्नाच टायमार डॉक्युमेंटेशन दिना. जेन्ना लेटरां करता, कंप्लेन्स करता जावं कितेंय आमी सांगता ते केन्नाच आयकना. आनी तांकां पडलेलेच आसून ना, केल्लस करून उडयल्ले आसा सद्याक केल्लस. आनी हेच जाल्लें आसा. आतां हांवें हे जे लेटर आसा, ही लेटरां जी आसा कंटिन्युअस कितलींशीं लेटरां केल्ली टीसीपी डिपार्टमेंटाक. हिल कटिंग जी आसा, आमच्या कुरका विलेज पंचायतीन जी हिल कटिंग जाता तेजेर कंप्लेन्स केल्ली. बाकीची जी आमची डिटेल्स जाय, बाकीचे आदोसी मंडूर पंचायतीच्या अंडर थंय एक प्रोजेक्ट येता, हेजो फॉरेस्ट लँडान प्रोजेक्ट येता, तो प्रोजेक्टा बाबतींत तांकां डिटेल रिपोर्ट मागलेली, बट ते आजून पर्यंत तेंच्यान दिवना. तशेंच बाकीचे म्हटल्यार एंटायर बांबोलीम विलेज पंचायतीची, बांबोलीम जी विलेज आसा तेजी प्लॅनिंग जी आसा ती प्लॅनिंगाची डिटेल मागलेली ती बसून अजून दिवना. आनी ही लेटरां तुमी पळया, ही लेटरां केन्ना 2022 गेल्ली. म्हणजे तुमी चिंतूंक शकता 2022 आनी कंटिन्युअसली फॉलोअप करता. जो डेप्युटी टावन प्लॅनर आसा अशोक कुमार जो हांगा बसता तेका कंटिन्युअसली फॉलोअप करता आनी तेका विचारता, परत सांगता. लेटरां गेली विधानसभेन काडली, असेंब्लीन काडली, मात तरी पूण ह्या डिपार्टमेंटाक मात्तूय पडलेलें ना आनी मात्तूय अक्कलूय ना. कारण एवरी टायम तांकां जेन्ना विचारता ते करता म्हणटा. मला अजून पर्यंत म्हटल्यार ऑलमोस्ट 1.5 वर्स वायट जाले, अजून पर्यंत लेटरांची जी रिप्लाय येना. आतां आमी परत आनीक लेटरां घातल्या, आनीक तांकां परत रिमायंडर लेटर्स घातलेली आसा. रिमायंडर लेटरांक बसून अजून पर्यंत तेंच्यांनी रिप्लाय दिवना. आनी तेच जाप विचारपाक लागून आयज आमी हांगा येयल्ले आसा. कारण हितून आमी मागलेली की जी कन्स्ट्रक्शन लायसन्स बिलां जावं मेगा कन्स्ट्रक्शन जे दिल्ले आसा, एनओसी जे टीसीपी डिपार्टमेंटान दिल्ले आसा तेजी पुराय डिटेल जी सांगंद्री मतदारसंघान आसा ती दिवची म्हणून. तशेंच आमी तिसवाडी भागांतले कितलेशे जे इश्यूज आसा, मेगा प्रोजेक्ट जे येता आनी तांकां कशी ग्रांट केल्ली आसा, परमिशन्स ग्रांट आतां अजयान ब्रीफ केल्ले आसा, कशी ग्रांट केल्या परमिशन, म्हटल्यार फॉर्ज हे करून तेंच्यांनी परमिशन्स ग्रांट केल्ले. आनी तेकाच लागून आमी हे डॉक्युमेंट्स मागता, मात डॉक्युमेंट्स आजून बसून दिना. आनी जो टीसीपी मिनिस्टर आसा तो व्हडले गुणगान गायता, व्हडले सांगता आमी रोखडे हे करता ते करता. पण जे डिपार्टमेंटान काम करपाक जाय टायमली तेंच्यांनी डॉक्युमेंटेशन दिवपाक जाय. आयज प्रिविलेज एज अ MLA म्हाका पासून ते आयज लेटर दिना. आयज कॉमन मनशाची हालत कितें जाली आसतली. ह्या टीसीपी डिपार्टमेंटान कॉमन मनीस कितें करता आसतलो, तो येता कंप्लेन दिता चल्लो, मागीर तांकां कांयच एक्शन प्लॅन कांयच ना, ते आपूण सुशेगाद आसा आनी विधानसभेन घालता, तेजे नंतर पासून कांय ना. सो हे जे आसा, जी रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा तीच तांकां आयज टीसीपी डिपार्टमेंटान आतां डेप्युटी टावन प्लॅनर हांगा ना, तो पेडण्या गेला म्हणून सांगला. ताका सांगला जेन्ना पर्यंत आमकां हे डॉक्युमेंट मेळना, 1.5 वर्स मायज जाल्ले आसा, कितें आमी कंप्लेनी लेटरां केल्ली आसा तेजे आमकां डॉक्युमेंट जाय, तेन्ना पर्यंत हांव हांगासलो भायर सरपाचो ना. प्रत्येक कडेन आयज हिल कटिंग जाता, दोंगर कातरिता, नो डेव्हलपमेंट स्लोप, इकोलॉजिकल जी आमची एरिया आसा ती डिस्ट्रॉय करता, दोंगर डिस्ट्रॉय करता, खाजन लँड डिस्ट्रॉय करता, आमचो फॉरेस्ट लँड जो आसा तो फॉरेस्ट लँड डिस्ट्रॉय करता. म्हणजे प्रत्येक कडेन हो जो टीसीपी डिपार्टमेंट आसा आज नाका आसलेली अप्रुवल दीत आसा. जेन्ना त्यांचो मिनिस्टरूच म्हणटा की बाबा हे जे आसा ते स्कॅम आसा म्हणून, तरी पूण हे डिपार्टमेंट बसले सुशेगाद सायनी मारता आनी जाय तशें तांकां परमिशन दिता. आनी हेच जाल्लें आसा प्रत्येक कडेन. अशीच परमिशनां दिवन आमचे दोंगर खाजना शेतां बाटा सगळे काबार करून उडयल्ले आसा. आयज इकोलॉजी म्हणटा ती तांकां नाकात, पर्यावरण म्हणटा तो नाकात. पर्यावरण काबार अंदाधुंद केल्ले आसा. पर्यावरण पळयता खंय वयता तर दोंगर तांबडो जाता सगळे.
दोंगर शेतां दोंगराचेर झाडां आसता ती काबार. टीसीपी कचेरेत फायलींचे दाळ जाल्यात. सांतांद्रेच्या प्रोजेक्टांची आरजीपीन म्हायती मागल्या. आयज तांणी ऑफिसात धडक दिली, पूण टाउन प्लॅनर नासलो. डेप्युटी टाउन प्लॅनर पेडण्या गेला म्हूण सांगले. आरजीपीच्या अजय खोलकारान तो मेरेन टीसीपीचे कोफुजाव सांगले. आयकात. होय तो कुमार म्हणटा तो आणि तो येता म्हणटा केन्ना येता तो आमकां खबर ना. आतां तो सोदता फायली. आतां हो प्रोजेक्ट पळय सांगला ऑलरेडी हांवें. हो एक व्हडलो मेगा प्रोजेक्ट आसा. अराउंड 52 प्लॉट्स येता चिमलार आनी तिसवाडी तालुक्यात. आनी हेका आमी जुनान जे परमिशन दिला ते तितून ओपन स्पेसीचे भानगडे ओपन स्पेसीन ऑलरेडी ओपन स्ट्रक्चर्स आहा आनी मागीर एक्झिस्टिंग रोड आहा म्हणटा पळय तो एक्झिस्टिंग रोड थंयसर ना 10 मिटर्स रोड आहा तो रिजनल प्लॅन प्रपोज रोड दाखयता. सो हे सगळे प्लॅन फोटिंग प्लॅन हो तेंच्यांनी दिला म्हणून आमी हांकां जुनान कंप्लेंट केल्ली. ही माझी फर्स्ट कंप्लेंट हांवें जुनान केल्ली की अशें सगळे की रोडाची भानगडी ओपन स्पेसीस सारखे ना रिजनल प्लॅन वायलेट करता म्हणून. मग जुनान त्यांनी आमकां लेटर दिवंक ना काय दिवंक ना रिप्लाय काय दिवंक ना. आनी मागीर जेन्ना एलोक्यू घातलो तेन्ना एक लेटर केलें हे ऑफिसान की पंचायती राज प्रमाणे परमिशन एक्शन घेवपाचें. मग जेन्ना आमी आरटीआय म्हाका डॉक्युमेंट्स पळयली ही जी एनओसी आहा पळया तुमी मुद्दम पळया ते टाउन हे ऑफिस टीसीपी ऑफिस propose annex for WHR 1 to 48 plots survey number 52. Date of issue केन्ना 7 जानेवारी 2021. 7 जानेवारी 2021 आणि हे कितें दिस एनओसी इज वॅलिड फॉर 3 years. म्हणजे आता ऑलरेडी ती वॅलिड ॲज पर जावन गेली आणि कितें तर रॉंग डॉक्युमेंट्स आहा कितें तर सारखे प्लॅन ना सारखे ना तेन्ना एक क्लॉज आसता की जी एनओसी आहा ती केन्नाय रिवोक करूंक मेळटा. परमिशन कॅन बी रिवोक. ते रिवोक केलेले ना म्हणून ताका परत लेटर केले. परत आता लेटर 19 तारीख की तो आता ओनरान फेक डॉक्युमेंट दिला आणि एक दिला सगळं दिला रिप्लाय दिला की सगळे आपले डॉक्युमेंट्स रॉंग आसा म्हणून. सो आता ते सोदता फायलीक आणि तिंगा सांगला हे जर आमकां शोकोज नोटीस मेळना नाजाल्यार रिवोकेशन लायसन्स मेळना हांगासर हाडची ना म्हणून. आणि अशेंच तुमी पळयत जाल्यार खुजरा एक तुमी पळयत जाल्यार गेल्या विकान सांगता अशेंच चल्ला की जे 17(2) अंडर ते कन्वर्जन करता गुजरात फूल रस्त्याक ते शेत आहा ते शेत तेंच्यांनी आता कन्वर्जन कशें केला तेजे आमकां डिटेल्स मागपाक आमी हिंगा येयल्ले आसा. सो अशेंच तिसवाडी तालुक्यान पळय तशी वाट लायला पळय तो कंटिन्यूच करता आनी हेका रिस्पॉन्सिबल हे सगळे आहा. हे जे सगळे आहा पळय वो आसा हेका आतां कितें कळटा नॉलेज कितें आहा ते काय करना बेस्ट आसता हो फुलां तरी टेबलार दिसता तुमकां आनी काय दिसची ना आनी सगळे हँडल हे करता. सो म्हाका आतां मातशें घुसपला पळोवया जॉयंट इन्स्पेक्शन कितें ना कितें मागता मात आमी पळोवया कशें कितें मेळटा. गोवा 365 खातीर विन्सन रोजारियो, जवाहर बर्वे आनी निखिल जल्मी. किटला कोळमावाड्यार राती कडेन सुक्या तणाक उजो लागलो. खबर कळटकूच उजो पालोवपी दळान धांव मारत उजो पालोवपाचे झुजा पावण्यार यत्न केले. कुशीचो ट्रान्सफॉर्मर आनी घरा वाटोवपाक दळाच्या जवानांक येस आयले. किटला शेतांतल्या सुक्या तणान राती कडेन अचकीत पेट घेतलो. हो उजो वेगान पातळपाक लागलो. उजो पालोवपी दळाक कळीत केल्या बरोबर ते वेगळेच धांवन आयले. दळाचे गाडयेक भितर वचपाक वाट नासली तरीकय दळाच्या जवानांनी भितर धांव घेत उजो आटापात हाडलो. आमकां एक जण 50 कॉल येयले किटला ना जाल्यार शॉपा कडेन उजो भेटलो म्हणून आमी रोखडे येयले. पयले उजो मोठो आहलो ते गाडी
उदीक मारले ना तायाने पाहिलेले आम्ही. ओके कितें कितें आहलें रिजन कितें जालें हांगा काय सांगू कोण तरी उजो घातला असता कितें घर बीन कितें लागीं पावल्लो हय रागी पावलो कारण पयलीं पाहिलेले आम्ही. थळावो आमदार ॲडव्होकेट कार्लोस फेरेरानय खबर कळटकच रातयाच घडणूक थळार धांव घेतली. हांव सद्या हिंगा 2:30 AM पावला म्हणलो ओडेसा पावला आनी आतां हांव पावलो म्हणलो ते आजून काम चालू आसलें तेंचें म्हण अर्दो राव आसा 3 बंद जाला. फायर ब्रिगेड वॉज व्हेरी एफिशियंट. फायर ब्रिगेड डीड अ गूड जॉब. रस्ते आमचे बारीक आहात म्हण अजून तो ते रस्त्यांनी आयले आनी जात तितले पायप होस पायपांनी बंद केले उजो आनी हिंगा पासून पालयले कितकोन ते सगळे मारून ते उजो पालयलो. सो हांव खुश आहा तें बरें जालें म्हणून घर सॉल्व जालें थिंगे घर लासपाचें. लोक न्हिदून आसा आनी लोकांक खबर नाशिल्ली. बरें जालें आमकां कळ्ळें म्हूण फायर ब्रिगेडे कळ्ळें म्हूण आनी पावली म्हूण सामकें टायमार. हांव परत रिपीट करता लोकांक मागता अशें करून ऊस पेटोवं नाका. एक दिसाक तुमचें घर लासून वयतलें. तुका खबर नासतलें केन्ना अशें करून जाता तें. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकर आनी ओमकार देशप्रभू. आता घेऊया एक लहानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. गोवा युनिव्हर्सिटीचे जायते विशय हुमकळत उरल्यात. कॅन्टीन समस्या, अंतर्गत रस्त्याचो प्रश्न, स्पीड ब्रेकर हे मुखेल विशय जावन आसात. आमचो रिपोर्टर विन्संट रोजारियोन गैरसुविधांचेर उजवाड घातला. पळयात. पळय हिंगा स्पीड ब्रेकर आहा पूण हिंगा सायडीक एकूय बोर्ड ना स्पीड ब्रेकराक. टॉबॅको फ्री हिंगा बोर्ड मारलेलो आहा पूण स्पीड लिमीट बा इनसायड इन द युनिवर्सिटी कॉम्प्लेक्स स्पीड लिमीट तेवूय बोर्ड हिंगा सामको मारलेलो खंयच ना. हो दिसता तो आतां मेन रोड फ्रॉम दोनापावल टू बांबोलीम वचपाचो पूण ह्या रोडाचेर हिंगा स्पीड लिमीट बा मारलेली आसा 60 स्पीड लिमीट. पूण आतां तूं युनिवर्सिटी कॉम्प्लेक्सान भितर तर सोदतलो हिंगा स्पीड लिमीट बोर्ड बा कांय मारलेले ना. सो आतां नॅक्स्ट पळय हिंगा एक स्पीड ब्रेकर आहा इन एंड आउट. सो हिंगा तुमी पळोवंक शकता देर इज नो पेंट और सायन बोर्ड फॉर स्पीड ब्रेकर. सो आतां तो कॅन्टीन इशू आहलो तो ह्या गर्ल्स हॉस्टेलाचो. गोवा युनिव्हर्सिटी स्टुडंट्स कावन्सिलान सेक्युरिटी वाडोवपाची गरज उक्तायला. युनिव्हर्सिटीच्या हेर समस्यांचेरय तांणी आपले मत मांडले. पळयात. गोवा युनिव्हर्सिटी स्टुडंट कावन्सिल म्हणून ऑलरेडी आमचे कडसून एक लेटर गेला रजिस्ट्रार टू वायस चॅन्सेलर सराक आणि ताची कॉपी आमी ऑलरेडी FDAक धाडल्या, ऑलरेडी CMOक धाडल्या, गव्हर्नराकूय ताची कॉपी धाडल्या. सो रिगार्डींग दीस आमी सांगला की जर सिरियसली बेगींतल्या बेगीन जसो सोल्युशन जावपाचो आनी ताचो फॉलोअप आमी केला. आमी पर्सनली आमच्या कॅन्टीन हँडलरा कडेन उलयल्या. ते म्हणटा की बिकॉज ऑफ सुद्दां नॉमिनल फीज ताका थंयसर प्रॉब्लम जाता. आमी ताच्या बद्दल आमी एक्झॅक्ट अजून तेंच्यांनी आमकां रिप्लाय दिवंक ना कितें आसा तो. आमी तेजे फॉलोअप घेवप चालू आसा. सेक्युरिटी वाडोवपाक जाय आनी बिकॉज ऑफ द ओपन कॅम्पस असल्या कारणान आमकां रजिस्ट्रारान सरान म्हटलां की इट बिकम्स डिफिकल्ट टू डील. बट आमी म्हटलां की प्रत्येक जो चॅक पॉयंट आसा एंट्री गेट आसतली त्या एंट्री गेटाचेर सेक्युरिटी आसपाक जाय आनी जो कोण भायलो येता ताका विजिटर एंट्री थंयसर दिवपाक जाय म्हणून ते ऑलरेडी आमी ताका इन रिटर्न फॉर्मेटान आमी सराक बरोवन दिला. तुमच्या कॅम्पसान
रोड इंटरनल रोड आहा पळय तांकां रोडाचेर स्पीड लिमीट बा कांयच ना सो हेजेर कितें स्पीड लिमिट आसा एंट्री करता त्या वाटेन देर इज स्पीड ब्रेकर्स जाता स्पीड ब्रेकर्स आहा प्लस एंट्री पॉयंटाचेर 60 लिमिट आसा. मजगती गोवा युनिव्हर्सिटी स्टुडंट्स काउन्सिल इंटर कॉलेजिएट ग्रुप फेस्टिवल युथेशिया 2024 घडोवन हाडटा. 29 फेब्रुवारी 1 आणि 2 मार्च मजगती साबार कार्यावळी जातल्यो. फेस्टिवलांतले सर्तीत पयले इनाम 50,000 आणि ट्रॉफी दितले. आयोजकांनी हे विशीं पुराय म्हायती दिल्या. पळयात. The Goa University Students Council is going to organize a program which is an intercollegiate youth festival for all the affiliated colleges called Youthesia 2024. हो युथेशा इव्हेंट 29, 1 आणि 2 असे 3 दीस जातलो. बांबोळी एथलेटीक स्टेडियम ग्राउंड हांगा हो इव्हेंट जातलो. तातूंत भितर वेगवेगळे आमी इव्हेंट्स दवरला. तितूंत भितर प्री इव्हेंट्स आसतले म्हणजे ज्या हितून सोशल मिडियाच्या मार्गान ते फुडें कॉम्पिटिशन आसतले. तशेंच स्पोर्ट्स इव्हेंट्स आसतले. तशेंच ऑन स्टेज आणि ऑफ स्टेज इव्हेंट्स आसतले. जी लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन म्हणला ती 22 फेब्रुवारी आसा आणि प्रत्येक कॉलेजीक तसो आमी ईमेल आणि ऑफलायन मार्गे सगळ्यांक पोस्टर वचपाचो आसा. तशेंच आमी ह्या इव्हेंटाक प्रायज मनी जी म्हटला ती म्हणजे पयले इनाम आमी 50,000 आसतले प्लस ट्रॉफी आसतली. तशेंच सेकंड प्लेसी खातीर जो रनर्सअप आसतलो ताका 30,000चे प्रायज आमी थंगा म्हटला. प्री इव्हेंट्साच्या भितर आमी मीम कॉम्पिटिशन दवरला. अशा बरोबर रील कॉम्पिटिशन आसतलें. फोटोग्राफी ते सबमीट करतले. अलॉंग इन दॅट युथेशिया प्रमोशन आसतलें. युथेशियाचो वेगळ्या क्रिएटीव पद्दतीन ते कशें मांडपाक शकता ताचो फोटोग्राफी कॉम्पिटिशन आणि शॉर्ट फिल्म कॉम्पिटिशन अशें हे प्री इव्हेंट्साच्या अंडर येतले. ताच्या नंतर जो पयलो दीस आसा आमचो 29 फेब्रुवारी त्या दिसा आमचे स्पोर्ट्स इव्हेंट जावपाचे आसा. स्पोर्ट्स इव्हेंटच्या भितर आमी 5 इव्हेंट दवरला. कंट्रोल क्रिकेट आसतलो भितून, फुटसाल, टग ऑफ वॉर, रिले आणि क्रॉसफिट. ताच्या भायर ऑन स्टेज आणि ऑफ स्टेज इव्हेंट जे आसा. ऑन स्टेज इव्हेंट आमचे 5 जातले. तातूंत पयलो आसा सोलो सिंगींग, ग्रुप डान्स, स्टँडअप कॉमेडी, मिस्टर अँड मिसेस युथेशिया, मिस्टर अँड मिस युथेशिया आणि फॅशन शो. ऑफ स्टेज इव्हेंटा भितर आमी 9 डिफरंट कॉम्पिटिशन्सां प्लॅन केल्ले आसा. तातूंत ट्रेजर हंट आसतले, एंट्री परेड जातली, फेस पेंटींग कॉम्पिटिशन, 3rd डिग्री जातली, फोटोग्राफी कॉम्पिटिशन जे पयलीं आमी म्हटलो तो फोटोग्राफी जातलो प्री इव्हेंटाच्या अंडर जितून ते युथेशियाच्या नांवान प्रमोट करतले आणि प्लस ऑन दॅट डे म्हणजे त्या दोनूय दिसाचे फोटोग्राफी जातले. ऑन द डे ऑफ द इव्हेंट फोटोग्राफीचे त्या दिसा जातले. ताचे जजींग जावन त्याचे कॉम्पिटिशन आसतलें. ताच्या नंतर स्ट्रीट प्ले कॉम्पिटिशन आसतलो, कॅरेक्टर इन क्राऊड, डान्स बॅटल आसतलें आणि डिबेट कॉम्पिटिशन आसतलें. अशी वेगवेगळ्या पद्दतीन जे आसा आमी कॉम्पिटिशन ऑर्गनायज केल्या. ओवरऑल सगळ्या कॉलेजींच्या भुरग्यां खातीर एक बरो एटमॉस्फियर क्रिएट जातलो. एक ग्रँड फेस्टिवल कशें आमी ते ऑर्गनायज करपाचो प्रयत्न केला. गोवा 365 खातीर विन्संट रोजारियो, मनीषा जाधव आणि सानिका नागवेकर. दिल्लीच्या अलीपुरात रंग आणि रासायनिक गुदामांक उजो लागलो. तातूंत 11 जाणांचे बळी गेले. हे दुखेस्त घडणुके उपरांत दिल्लीचो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवालान पिडेस्तांक सरकारी मदत दिवपाची घोशणा केली. 14 जाण जखमी जाल्यात. अलीपुरातल्या 2 रंग आणि रासायनिक गुदामांक रमरमीत उजो लागलो. तातूंत 11 जाणांक मरण आयले आणि 14 जण जखमी जाले अशें उजो पालोवपी दळाच्या अहवालात म्हणला. मरण आयिल्ल्यांक बाबू जगजीवन राम हॉस्पिटलात व्हरून घातले. जखमींक राजा हरिश्चंद्र हॉस्पिटलात वैजकी उपचार करतात. दिल्लीचो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवालान हे सुवातेर भेट दिवन उज्याक लागून त्रास जाल्ल्या लोकांक सरकारी मजत दिवपाचे आश्वासन दिले. पळयात. कल यहाँ पे शाम को रात को जो आग लगी है ये बड़े दुख की बात है. बता रहे हैं कि पेंट की फैक्ट्री थी और हम जानते हैं कि पेंट कितना ज्वलनशील पदार्थ होता है.
और वहाँ पे उसमें आग से जो सारा इसका केमिकल था वो बता रहे हैं नालियों में बहने लग गया और नालियों में भी आसपास के इलाके में सारे में आग लग गई। आसपास की दुकानें, आसपास के घर, कईयों में आग लग गई। इसमें 11 लोगों की मृत्यु हुई है, 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं। जिन जिन लोगों की मृत्यु हुई है हर एक के परिवार को हम लोगों की संवेदना है और हर एक के परिवार को 10-10 लाख रुपए की मुआवजा राशि दी जाएगी। किसी की भी मौत की कीमत नहीं लगाई जा सकती, लेकिन अपनी तरफ से हम जो मदद कर सकते हैं हम करेंगे। जो घायल हुए हैं माइनर इंजरी, 2 की माइनर इंजरी थी उनको 20-20 हज़ार रुपये और जो 2 की मेजर इंजरी थी उनको 2-2 लाख रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा जो मकान और घर जल गए हैं उनकी सरकार की पॉलिसी है, उसका सारा आकलन कराएंगे। मैंने अभी डीएम को बोल दिया और जो नुकसान हुआ है वो सरकार की पॉलिसी के हिसाब से उनका भी नुकसान की भरपाई की जाएगी। स्फोटाक लागून उजो वाढत गेलो आणि लागसरच्या घरा दुकानांनी पातळलो। जखमी झालेले काही जण त्याच वाठारातले रहिवासी आशिल्ले। उजो पालोवपी दळाच्यो वट 22 गाडयो रोखड्योच थंय धाडल्यो। उजो पालोवपाचे काम दळाच्या जवानांनी झुजा पावंड्यार केले। गोवा 365 खातीर सुभाशीश गोवेकार आणि सानिका नागवेकर। परतून घे एक व्यावसायिक विसव। विसव उपरांत येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो। फुडल्या कांय दिसांनी तापमान वाडपाची शक्यताय आसा, पूण ही उष्णताय थोड्याच काळा खातीर आसतली। मंगळारा उपरांत ल्हव तापमान देंवपाची शक्यताय आसा। 16 ते 22 फेब्रुवारी मेरेन सुके हवामानाची शक्यता आसा। 17 तारखेक कांय वाठारांनी दव आनी धुके पडपाची शक्यता आसा। फुडल्या 2 दिसांत चडांत चड तापमान 2 ते 4 डिग्री सेल्सियस आसतले, पूण फुडल्या 4-5 दिसां खातीर उण्यांत उण्या तापमानात व्हडलोसो बदल जावचो ना। चडांत चड आनी उण्यांत उणें तापमान 37 आनी 24 डिग्री सेल्सियस आसतले। कांय गोयटी कुपां राज्यांत सावळी घालतली। मजगती महाराष्ट्र गोंय दर्यादेगेवेल्या नुस्तेमारी करप्यांक जतनायेचो सल्लो दिला। 17 तारखेक मन्नार, आखात आनी लागसारच्या कोमोरीन वाठाराचेर 65 किलोमीटर वेगान वारे घोळपाची शक्यताय आसा। 22 तारखे मेरेन सुके हवामान। 17 तारखेक धुक्याची शक्यताय। चडांत चड तापमान 2 ते 4 डिग्री सेल्सियस। उण्या तापमानाचेर परिणाम जावंक ना। फुडल्या सप्तका सावन चडांत चड तापमान 2 ते 4 डिग्री सेल्सियस। नुस्तेमारांक जतनायेचो सल्लो। ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365। आनी गोवा 365 च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपता। ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो। त्या भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात। मेळया परत पळोवपाक गोवा 365। देव बरें करूं।